गोंय ही कोंकणीची राजधानी असली तरी गोंया परस कोंकणीचें काम मंगळुरांत चड जाता तें पळोवन खोशी भोगता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलें। तशेंच गोंयांत बेगीनूच कोंकणी भवन उबारतले आनी विश्व कोंकणी परिशदय घडोवन हाडटले अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलें। पळयात, मंगळुरांत जाल्ले विश्व कोंकणी केंद्राचे कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो। गोंयांत बेगीनाच कोंकणी भवन उबारपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलें। आयकात। आमी पळयता की 1987 कोंकणी ही गोंयची राजभास जाली फेब्रुवारी म्हयन्यांत, आनी ताज्या उपरांत कोंकणी राजभास जाली म्हणूनच तर 30 मे 1987 गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो आनी दमण आनी दीव आमच्या पासून सायडीक जालें आनी कोंकणी गोंय हें एकमेव कोंकणीचें राज्य जालें। आनी म्हाका दिसता खरोखरूच कोंकणीची राजधानी जरी कोंकणी वेगवेगळ्या राज्यांत भास म्हणून आसा, म्हणजे जावं ते कर्नाटक, जावं ते केरळ, जावं ते महाराष्ट्र, गोंय आनी आतां कांय प्रमाणांत दिल्ली सुद्दां, पण तेजी खरी राजधानी जर खंयची आसतली आसत जाल्यार ती गोंय ही ताजी राजधानी आसा। पण त्या राजधानी पेक्षाय चड काम जर कोण करता आसत जाल्यार तुमी करता, म्हणून तुमचें हांव अभिनंदन करता। खरोखरूच तुमची तोखणाय करता। तुमचें काम जर पळयत जाल्यार तुमी एक ते विश्व लेवलाचेर व्हेलां आनी त्या ज्या पद्दतीत म्हणजे तुमी तेजी ठेवण केल्या की ज्या पद्दतीत तुमी ताजो रिसर्च केला आनी ज्या पद्दतीत म्हणजे कोंकणीतल्या भुरग्यांक फुडें काडपा खातीर तुमी वेगवेगळें काम करीत आसा, हाज्या खातीर खरोखरूच तुमची हांव तोखणाय करता, तुमचें खूब खूब अभिनंदन करता। हांव आत्ताच आमचो आमदार बाब वेद प्रकाश कामत हांच्या कडेन उलयतालो आनी तांच्यानी म्हणलें की 1996च्या उपरांत अखिल विश्व लेवलाचेर कोंकणी संमेलन आनीक जावंक ना। म्हाका दिसता परत एकदां जर कोंकणी लोकांक एकी कडेन हाडटले आसत जाल्यार विश्व संमेलन जावपाची गरज आसा। आनी बाब तुमी वक्तयले त्या प्रमाणे तें विश्व संमेलन खंय जावचें जाल्यार म्हाका दिसता ज्या गोंयांत ज्याची भास म्हणजे राजभास आसा थंयच जावचें, त्या खातीर तुमी इनिशिएटीव्ह घेवचे, आमी करपा खातीर तयार आसा। विश्व संमेलन ह्या फावटी गोंयांत